राम मंदिरान येयला रामाच्या देवळान मेस्तावाड्यान आज ह्या जल्माच्या ह्या दिसाक हांव देवळान पांय पडपाक येयल्लो आनी पांय पडपाक रिजन हें जावन आसा सकाळी फुडें हांव मिसाक गेलो आनी आयज म्हाजो जल्माचो दीस म्हणून हांवूय ह्या राम मंदिरान पांय पडपाक हांव येयलो कित्याक पयलो जायते वर्सां जेन्ना हांव मिनिस्टर आसतना दोन पाटी ह्या देवळान हांव येतालो आनी देवळान हांव पांय पडटालो आनी देवळान हिंगा प्रोग्राम कितें जाताले आनी ती कमिटी आहा ती बरी करून आमकां एक रिस्पेक्ट हांगा दिताली आनी ताका लागून आमी हिंदू भावाचे हितून आमी येताले आनी सगळे बरोबर रावन हो दीस आमी मोठ्या संख्येन आमी सेलेब्रेट करताले। आयज आमी तेच चिंतून आमी आयज हांगा येयल्या कित्याक आमकांय जाय की आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव सगळे जात आमी एक आनी एकठांय आसूं जाय आनी हे भाशेन एकठांय रावले आनी गोंय म्हणटा तें आमचें सगळें एकठांय आमचो मोदें एक कसलोय वेगळोचार ना आनी वेगळोचार आसपाक जायना सो ताका लागून आयज हांव ह्या देवळान एवरी इयर येता सर एवरी इयर येता ह्या देवळान एवरी इयर आसता आनी चड करून आयज हांगा येयलो की आयच्या दिसा म्हाजो जल्माचो दीस ताका लागून हांव येवन फुलां घालून राम मंदिरान पांय पडून गेलो। सर आयज ह्या लोकसभा इलेक्शन आयज जर बारीक चोवपाक वचत जाल्यार आख्खो आवाज म्हणटा न्हू तो काँग्रेसाचोच चलता हे जे चलता हो आवाज हे भाशेन नासता हेका रिजन कितें आहा जाणाय हे सी केन्नाय मनशाक एक पावटी दोन पावटी तीन पावटी सोडप ना जे एश्युरन्स जे आयज दिल्ले जे लोकसभा इलेक्शनान जे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हण जाले हांव उदाहरण दिता 2014 जे मोदी प्रायम मिनिस्टर गोंय येयल्लो मोदीजी गोंय येयल्लो आनी तेन्ना मिस्टर मनोहर पारेकरूय आसलो तेन्ना येवन ताणें आमच्या बाज ओनर बोर्ड हितून सांगलें आमचो तर गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार आमी इमिजिएटली एक म्हयन्या भितर गव्हर्मेंट फॉर्म जालो जाल्यार आमी मायनींग चालू करतले जाल्यार जायती मार्गाय येयली जायते प्रॉब्लेम जाले सगळे लोक बोवाट मारीत रावलो कांय जावंक ना ओके परत इलेक्शन येयलें 2019 आनी 2019 तेच प्रॉमिस आमकां लोकांक आमकां दिले आमी आशेन रावले लोक जाले कांय जावंक ना आतां 2024 तुमी आतां आमकां एश्युरन्स दिता लोकांनी म्हणलां इनाफ पुरो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेटाक जिखोवपाक हांव वयता आसतना तो सास्तीन तर गेलो काय ना त्या आटीच्यान गेलो कोर्ताली क्रॉस केलें काय ना कांसालीच्यान त्या आटीच्यान गेलो काय ना बरो रिस्पॉन्स आहा आनी लोक ओपन लोक येता आनी सांगता की आमी तुमच्या बरोबर आहा मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आयज जाला म्हणटा तें एक बरें काम जालां तें हें की इंडिया अलायन्स आयज जर विर्याटो फर्नांडीस कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस जरी तर आयज साऊथ गोवाचो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आहा जाल्यार तो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट हे पयलें नासलें आयज इतली मजबूत जाल्या की सगळे ओपोजिशन पार्टीज बाराबर येयल्या आनी एक इंडिया अलायन्स केला आनी इंडिया अलायन्साचेर हे कॅन्डिडेट बसल्या आतां ही जबाबदारी जावन आहा आमची ही जबाबदारी आसा सगळ्या लोकांची पूण हे जबाबदारीन घेवन लोक मुखार गेला आनी आयज हो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेटाक मोठे जायते मतांनी जिखोवन दिवपाचो लोकांनी येवजिला आनी चिंतला डिसिजन घेयला बीजेपीन बरें काम केलां नो बीजेपीन गव्हर्मेंटान आमच्या एक फ्री ट्रेन दवरल्या 6 तारखेर वालांकनी वचपाक अरे कॅचले पूण डिव्हिजन तुमी आमी करूंक येताय आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणां तुमी वालांकनी ट्रेन फ्री 6 तारखेर दवरल्या वालांकनी वचपाक म्हणजे तुमकां अशें दिसता की आमच्या लागीं आमच्या गोंयच्या भावा लागीं पयशे ना तुमी ही ट्रीक काडल्या की तांकां सगळें ट्रेनीन धाडप आनी वोट तांगे पिड्यार करप ना पूण आमच्या फादरान बेंगळूर एकल्या फादरान सांगलां जो कोणी मनीस वोट घालनासतना रावता
तोवूय हा आमच्या इगोचेर फादर मारपाक रेडी आहा म्हणून. सो हे जावपा जाय. हे भाशेन हे करप ना. लोकांक वोटींग म्हणटा ते भार करप ना. वोट म्हणटा तो इम्पॉर्टंट. सो हांव माझ्या गोंयच्या भाव भयणांक बरें तुमच्या हेजेर आज मिडिया हेजेर हांव गोंयच्या भाव भयणांक सांगूंक वता इतलेंच, वोट तुमचो इम्पॉर्टंट आनी हो वोट तुमकां सारको गरजेचो. हे पावटी कितलेंय देखून कितलेंय सांगलें, कितेंय देखून फ्री तुमकां दिलें, कितेंय केलें जाल्यार 6 तारखेर ट्रेनीचेर एकलो देखून भाव गोंयकार ते ट्रेनीचेर बसपाना आनी बालकांनी वचपाना. तर तुका फिगर दिना पूण तुका हांव एकूच सांगता, साऊथ गोवा हो इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट बाब कॅप्टन विराटो जिखता साऊथ. आनी हेच हेजेर हो विराटो हो आमचो हेच साऊथ गोवा हे सिटा वयल्यान नॉर्थाचोय जिखोंक शकता आनी नॉर्थाचोय दिखता. एक हिस्ट्री जावन वयतली आनी एक गोंया हिस्ट्री जावपाची एक आहा. तूं जाणा आमगेल्या ओपिनियन पोलाक 16 वोट जायते पडलेले ते जाणा पानां कशी ओपिनियन पोला. तूं मरे हे मातशें लक्षांत दवर. हे पार्टी म्हणटा तो दिस इज द सेकंड ओपिनियन पोल असो जातलो वोटींग असो जातलो आनी असो जावन सरप्रायज जातले. म्हणटा लीड आसतली. सी हांव तुका एकूच सांगता, बार्बागोवा एंड दाबोली आनी वास्को आनी कुट्टाडी हे बार्बागोवा तालुक्यान तो लीड मेळना जाल्यार म्हाका सांग. म्हाका